Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. राज्यातली कोविडाची परिस्थिती आणि प्रबंधनाचो नियाळ हायकोर्ट सेगीत घेत आसा. कोर्टान शुक्रारा कितल्याशाच याचिकांची सुनावणी घेतली. गोंय सरकारान दिल्ल्या एफिडेविटांत सांगल्यात त्यो गजाली अश्यो. राज्यांतल्या हॉस्पिटलांनी ऑक्सिजनाची शॉर्टेज ना. कोविड दुयेंतींक हॉस्पिटलांनी खाटींचो उणाव ना. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत सध्या 100 खाटी खाली. कोविडाचे तिसरे ल्हार भुरग्यांक बादूंक शकता. हे नजरे मुखार दवरून राज्यान सगळ्यो शक्यता लक्षांत घेवन तयारी केल्या. कोविड उपचारा खातीर आयव्हरमॅक्टिन वखदांच्या वापरा विशीं सरकारान कोर्टा मुखार दावो केलो तो असो. WHOन आयव्हरमॅक्टिनाचेर केल्ले विश्लेशणांत कांय दोश आसात. एम्स, ICMR, कोविड-19 नॅशनल टास्क फोर्स तशेंच गोंय राज्य एक्सपर्ट कमिटीन कोविड ट्रिटमेंटा खातीर आयव्हरमॅक्टिनाच्या वापराक मंजुरी दिल्या. कोविडाचे सुरवातीच्या उपचारांनी तशेंच प्रोफिलॅक्सीस म्हूण आयव्हरमॅक्टिन वापरिल्ले जाल्यार कोविड दुयेंतींचे मरणाचें प्रमाण उणें आसपाचें. आयव्हरमॅक्टिनाच्या वापराचेर गोंय सरकाराचो दावो मानून हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें. प्रोफिलॅक्टीक वापरा खातीर सरकार आयव्हरमॅक्टिन प्रमोट करूंक शकना ह्या इशूक कोर्टान अजून पूर्णविराम दिल्लो ना. प्रोफिलॅक्टीक वापरा खातीर आयव्हरमॅक्टिन प्रमोट केलें जाल्यार याचिकादार त्या निर्णयाक आव्हान दिवंक शकता. As far as ivermectin is concerned, I think there were a lot of questions and issues raised whether it can be a prophylactic basis, it can be used for prophylactic treatment or it's a therapeutic treatment. So there I think the High Court also today has observed that the state's affidavit does not reflect that it is for prophylactic basis. That is, you take this before you getting infected with COVID-19. But rather it is used as a therapeutic use. You use it after you are contracted with COVID-19. So these are the issues, and what it came out broadly is that the state policy is not for prophylactic but rather therapeutic treatment. So what about the development of this tablet, ibuprofen tablet will be now carry on here? It has been this thing stopped. Well, we'll have to see what now the state government now comes up as far as this issue is concerned. Once it is clarified before the High Court that it is not for prophylactic treatment but for therapeutic treatment. So now we'll have to rather wait from the state government to see what response comes. आता गिमाची सुटी जाल्या उपरांत फुडली सुनावणी नित्याचे खंडपिठा मुखार जातली. सरकारान एफिडेविटाचेर जाप दिवची म्हूण कोर्टान ऑर्डर दिल्या. तातूंत वॅक्सिनेशन रोड मॅपाचे डिटेल्स, वॅक्सिन डोस खरेदी करपाची टायमलायन आनी केंद्र सरकारान दिल्ले वखदांचो स्टेटस नमूद करात म्हूण सांगला. खंडपिठाचे नित्याचे कामकाज 7 जूना उपरांत सुरू जाता. कोविड-19च्या उपचारा खातीर सरकार आयव्हरमॅक्टिनाचो वापर करता म्हूण हायकोर्टान मानून घेतला म्हूण विश्वजितान खोशी उक्तायल्या. शुक्रारा कोरोनाचे 32 बळी, 1055 नवे दुयेंती, पॉझिटिव्हिटी रेट 22% खाली. परिस्थिती नियंत्रणात आसा म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ओव्हरऑल जर विचार केला तर काय स्थिती आहे कोविडची, कारण पेशंट सध्या कमी होताना दिसतात. त्याची पॉझिटिव्हिटी कमी झालेली आहे, काल 25% आहे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.